नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव सुमिता कुंकळकाराच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. दिगंबर कामत आनी रमेश तवडकर हांणी घेतलो मंत्रीपदाचो सोपूत. राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी दोगांकूय मंत्रीपदाचो दिलो सोपूत. राजभवनाचेर जाली कार्यावळ. फोंड्या मार्केट चवथी पयली उडोवचे नात मोडून 11 दिसांचे गणपती पावयले उपरांत इमारत पाडपाची प्रक्रिया घेतल्या हातांत. मुख्यमंत्र्याचे फोंडेच्या वेपाऱ्यांक आश्वासन. मांडवी न्हंयदेगेर लायिल्ली प्रवाशी क्रूज बोट बुडली. बोट कशी बुडली ताचे कारण जावना स्पश्ट. संबंदीत अधिकारी घडणुकेची करतात चौकशी. लाटंबारसे कोमनीदादीन 10 कोटींच्या घोटाळ्याचो आरोप भायर आयलो. कोमनीदाद जमनीतली घरां कायदेशीर करपाच्या निर्णयाक दिला येवकार. सध्याच्या कोमनीदाद मंडळाची म्हायती. मुळगांव जावपी ESI हॉस्पिटलाचे काम बेगीन घेवचे हातांत. खासदार सदानंद शेट तानावडेची राज्यसभेत मागणी. जेवणातलो मुखेल घटक आशिल्लो नाल्ल म्हारग जाल्ल्यान ऐन चवथी वेळार लोकांक बसला फटको. बाजारांत नाल्लाच्या दरांत व्हडा प्रमाणात जाल्या वाड. सरकारान घालचे लक्ष लोकांची मागणी. आता पळयात खबरो विस्तारांत. मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत आनी काणकोणचो आमदार रमेश तवडकार हांणी मंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो. राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी दोगांकूय मंत्रीपद तशेंच गोपनीयतेचो सोपूत दिलो. राजभवनाचेर हे सोपूतविधी सुवाळो जालो. दिगंबर कामत आणि रमेश तवडकार हांणी मंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो. राजभवनाच्या नव्या दरबार सभाघरांत हो सोपूतविधी सुवाळो जालो. पर्यावरण मंत्री अलेक्स सेक्वेरा हांणी भलायकेच्या कारणाक लागून बुधवारा मंत्रीपदाचो राजिनामो दिल्लो. जाल्यार रमेश तवडकार हांणी बिरेस्तारा सकाळी सभापती पदाचो राजिनामो दिलो. तशेंच गोविंद गावडे हांकां मंत्रीपदावेल्यान काडून उडयल्ल्यान मंत्रिमंडळात 2 जागे रिते आशिल्ले. दिगंबर कामत आणि रमेश तवडकार हांकां मंत्रिमंडळात आस्पावन घेतिल्ल्यान हे 2 जागे भरल्यात. दुसरे वटेन मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार आणि कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोकूय मंत्रीपदाची आस्त आशिल्ली. मात दिगंबर कामत आणि रमेश तवडकाराक मंत्री केल्ल्यान संकल्प आमोणकार आणि मायकल लोबो हांचो मंत्रिमंडळ प्रवेश लांबणेर पडला. दुसरे वटेन रमेश तवडकार हांणी सभापती पदाचो राजिनामो दिल्ल्यान ह्या पदाचेर सावर्डेचे आमदार गणेश गांवकार हांच्या नावाची चर्चा सुरू आसा. हांव दिगंबर वसंत कामत देवाचो सोपूत घेता की कायद्या वरवीं स्थापीत जाला अशा भारतीय संविधाना विशीं हांव खरेली श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगितलों. हांव भारताची सार्वभौमताय आनी एकात्मताय उन्नत राखतलों. हांव गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्दीन निभायतलों आनी संविधान आनी कायदो हांचे प्रमाण सगळ्या तरांच्या लोकांक हांव धिटायेन आनी भेदभावा बगर तशेंच कोणाचेच संबंदी मोयपास अथवा दुस्वास बाळगिनासतना न्याय वागणूक दितलों. हांव दिगंबर वसंत कामत देवाचो सोपूत घेतां की गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून ह्या विचारा खातीर हाडटले अथवा म्हाका कळटली अशी कसलीय गजाल असो मंत्री म्हूण म्हजी कामां यथा योग्य निभावपा खातीर गरजेचें आसत तितलें सोडल्यार हांव खंयच्याच व्यक्तीक अथवा व्यक्तींक प्रत्यक्षपणान अथवा अप्रत्यक्षपणान कळोवचो ना वा ताजे लागीं उक्तो करचो ना. हांव रमेश तवडकर देवाचो सोपूत घेता की कायद्या वरवीं स्थापीत जाल्ल्या अशा भारतीय संविधाना विशीं हांव खरेली श्रद्धा निश्ठा बाळगितलो. हांव भारताची सार्वभौमताय आनी एकात्मताय उन्नत राखतलों. हांव गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्दीन निभायतलों आनी संविधान आनी कायदो हांचे प्रमाण सगळ्या लोकांक हांव धिटायेन आनी भेदभावा बगर तशेंच कोणाचेय संबंदीत ममताय अथवा दुस्वास बाळगिनासतना न्याय वागणूक दितलो. हांव रमेश तवडकर देवाचो सोपूत घेता की गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून ह्या विचारा खातीर हाडिल्ले अथवा म्हाका कळ्ळी अशी कसलीच गजाल असो मंत्री म्हणून म्हजी कामां यथायोग्य निभावपा खातीर
गरजेचें आसा तितलेंच सोडल्यार हांव खंयचेच व्यक्तीक किंवा व्यक्तीक प्रत्यक्षपणान अथवा अप्रत्यक्षपणान कळोवचो ना वा ताजे लागीं उक्ती करचो ना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फोंड्या मार्केट चवथी पयलीं मोडून उडोवचे नात, वेपाऱ्यांकूय हेर कडेन स्थलांतरीत करचे ना. 11 दिसांचो गणपती पावयले उपरांत इमारत पाडपाची प्रक्रिया हातांत घेतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी फोंड्याच्या वेपाऱ्यांक आश्वासन दिलां. फोंड्या मार्केट वेपाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली. फोंडे मार्केटाच्या इमारतीची अवतिकाय जाल्ल्यान इमारत मोडपाची आशिल्ली. ताका लागून पालिकेन मार्केटांतली पयल्या माळयेवेली दुकानां खाली करपाक सांगिल्ली. हे खातीर मार्केटांत दुकान थाटून आशिल्ल्या संबंदीत वेपाऱ्यांक 72 वरांची मुजत दिल्ली. चवथ तोंडार आयिल्ल्यान सगळे कशें करचे असो भंय वेपाऱ्यांच्या मनात आशिल्लो. ताका लागून वेपाऱ्यांनी बिरेस्तारा सकाळी मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली. चवथी पयली मार्केट मोडून उडोवचे नात, तशेंच वेपाऱ्यांकूय स्थलांतरीत करचे नात अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान वेपाऱ्यांक दिलें. तशेंच 11 दिसांचे गणपती पावयले उपरांत मार्केट पाडपाची प्रक्रिया सुरू करतले म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगलें. मान्य जाले मान्य जाले आनी त्याने तुमकां बी बाय दिली आमी तेच्या मान्य करत ते आमी तेका तो जावन फिक्स करपाक सांगला आनी तशें आमकां तें मान्य आसा. आतां त्याने जर शिवण केल्ले की म्हाजे आमकां आमचे चवथी त्रास जाले सांगले आमी वेपार घातला आनी उजा वेपार घातला बॉम्बेची वेपार सगळ्यांक प्रॉब्लेम जाला आमी आज सकाळी वचून सीएमा कडेन गेले आनी सीएमाक आमी सांगलें सीएमाचे प्रॉब्लेम जाला आमचे आमी सीएक सांगलें आमी सीएक आमी एक्सरसायज केली सीएक आमकां कितें म्हणटाले तुमी रावता ती बिल्डिंगान तुमची इश्टी रावता तुमी आमकां एक्सरसायज दिया तशें आमी एक्सरसायज दिलें म्हणून ताका सगळें हें सांगना तें तो एक्सेप्ट करना तें नोटीस मागीर आमी ते नोटीस वळून आमी सीएमाक गेले सीएम आमकां सीएमान ताका सांगलें की तूं 11 दीस मेल कांय करपाचें ना तुझं 11 दिसा घराची पायले तुवें कांय करपाचें ना तूं आपल्यान सारकें येवन मेळ म्हायती आनी तुजें कितें पेपर आसा तें घेवन यो आपूण येता कलेक्टराक आपयता आनी लोकल एमएलए आमकां मिनिस्टर रवी नाकाक आपयता आनी सगळें सॉर्ट आवट करता अशें म्हूण सीएमान ताका सांगलां. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मांडवी न्हंयदेगेर लायिल्ली प्रवाशी क्रूज बोट बुडली. बोट कशी बुडली ताचें कारण स्पश्ट जावना. फाटले कांय दीस जाले पावसाचो नेट सुरू आसा. देखून उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान बोट बुडली आसूं असो अदमास आसा. संबंदीत अधिकारी ह्या घडणुकेची चवकशी करतात म्हणून म्हायती मेळ्ळ्या. लाटंबारसे कम्युनिदादीत जर 10 कोटींचो घोटाळो जाल्लो आसत जाल्यार ते विशीं पुरावे सादर करचे असो सल्लो सध्याच्या कम्युनिदाद मंडळान दिला. कम्युनिदाद जमनींतली घरां कायदेशीर करपाच्या निर्णयाक लेगीत मंडळान येवकार दिला. लाटंबारचे कम्युनिदादीच्या उत्सव वाठारांतली जमीन आयडीसी खातीर संपादीत केल्या. मात ह्या जमनीच्या बदल्यांत मेळिल्ले सुमार 10 कोटी रुपया वयल्यान सध्या उसप गांवांत बोवाळ सुरू आसा. ह्या पयशांची अफरातफर जाल्या असो आरोप जावपाक लागला. ते फाटभुंयेर लाटंबारचे कम्युनिदादीन आपली बाजू स्पश्ट केल्या. दिता तांकां की फाटल्या आमचे 2-3 फावटी की इंडस्ट्रियल इस्टेटीचे 10 कोटी अफरातफर जाल्या किंवा बाकीचे जे जमीन आसा ती कुमदाची आसा ती खंय तरी देवस्थानाच्या अकाउंटाचेर पयशे ना आनी कितें अशे खुबशे प्रोपगंडा चालू आसा. त्या टायमार आमी कमिटीन नासले पूण आमी तितून म्हाजन ह्या नात्यान कुमदातीन आसले आनी ते टायमाचे 19-22 जे प्रत्येक गांवचे एक कमिटी मेंबर भितून कमिटीन आसल्या उपरांत
त्यांच्यानी ते पैसे व्हेरिफिकेशन करचे की जी जागा इंडस्ट्रियल इस्टेटीक गेल्या आणि जी देवस्थानाक पैशाचे दिवपाचो मॅटर आसा किंवा 10 कोटी गेम केली बी म्हणटा आणि जी गेम करून पैसे पार्टी कडल्यान कमिटीन घेतले म्हणटा हे तेंच्यांनी प्रूव्ह करचे. आणि जर समज आमच्या कडल्यान कुमदाची खंयची कमिटी आसूं शेवट लास्ट आसता तो महाजन आसता. कुमदाची सबंद लाटंबारच्याची जागा आसा ती सबंद लाटंबारच्या महाजनांची आसा. तितून जर सपोज कमिटी कडल्यान तेंच्याकडे कितें डिस्कशन आसा किंवा कितें तेंच्याकडे पेपर आसा किंवा एविडन्स आसा तो तेंच्यांनी पुटअप करपो. आमचो कमिटी कडेन येवपाक कमीपण आसा किंवा प्रॉब्लेम आसा जाल्यार ॲडमिनिस्ट्रेटराक सबमिशन करचे. आणि जे पयशे 10 कोटीचे जे अफराटफर किंवा 10 कोटी जेंच्यांनी खंय तरी गडप केले म्हणटा ते तेंच्यांनी ओपन पिक्चरान विथ डॉक्युमेंट सबमिशन करून ॲडमिनिस्ट्रेटरा मार्फत किंवा कोर्टा मार्फत सबमिट करपाचे आणि ओपन चॅलेंजेबल दिवचे. कित्याक सांग की जे पयशे आसा ते सबंद ग्रामस्थांचे आसा, सबंद कुमदाचे महाजनांचे पयशे आसा आणि ते पयशे कोणाचे तरी अशे घाशान वयचे न्हू. आणि जर गेल्ले आसा जाल्यार हेंच्यांनी ओपन करचे किंवा त्या टायमाची कमिटी कडेन आमी ओरली जेन्ना डिस्कशन केला तेन्ना एज पर सुप्रीम कोर्ट किंवा जशे आमचे मामलेदारा कडेन केस चल्ल्या तितून तांकां टेनंटाक फूल रायट दिल्लो आसा आणि जो कितें पयशांचो वेव्हार आसा तो तेंच्या गांवच्या ग्रामस्थांचो तेंचेर पर्सनली वेव्हार आसा तो आणि तो तेंच्यांनी थंय निदर्शनान हाडचो. आज खरोखरच गोरगरिबाचो विचार करून हे सरकारान बिल हाडले आणि आज त्या बिलाचो सबंद गोंयभर आज तेचो वावर जाता. हेचें कारण एकूच की जो आज जो कुमदातीन खंय तरी घर बांदून बारीकशें आसलो बरीच वर्सां तिजे खंय तरी टांगली तलवार हाडली आणि ताका दिसतालें की आयज ना फाल्यां केन्ना तरी सरकार म्हाजें हें घर मोडटलो. ह्या भयापोटी तो सदांच भयाच्या वातावरणा खाली उरतालो. पूण एक आयज आमच्या मुख्यमंत्र्यान एक धाडस केलें आणि आयज दाखोवन दिलें जी आयज ही बेकायदेशीर घरां आसा हे कायदेशीर करची जेणे करून आमकां खंय तरी स्वताचे हक्काचें घर अशें म्हणून तितून जगपाक एक आमकां आसान जातलें सोंपें पडटलें. जेणे करून दुसरें जे आयज 372 जे आर्टिकल जे भितून हें केला आस्पाद केला तितून कितें म्हणटा की जी जमीन आयज सरकार फाल्यां ताका एक दर घालतलो की अमूक अमूक जमीन एक रेट कितें तरी मिटरा फाटल्यान आसतली म्हणून आणि ती रेट जी कितें आसा ती फाल्यां कुमदानी भरची पडटली. आणि ती जर ती रेट भरी जातो जाल्यार ताका ती आमी तशी तिचे अर्जाचो विचारय करचे ना. दुसरी गोष्ट कशी आसा आयज घर म्हणटा तो आपले कुमदातीन घर म्हणटा तेजेर ती कोणाचें लक्ष नासता आणि एक तो घर जर बांदलें जाल्यार अफाट थंय पोरसूं करता आणि कितें तरी काजी घालता आणि कितें कितें करता आणि जागा तेणी भरमसाट आडायल्ली आसा. तेन्ना तितून सुद्दां अशें म्हणटा की तुका 300 स्क्वेअर मिटर फक्त जमीन मेळटली आणि घराच्या आजूबाजू अशी 2 मिटर मेळटली. आणि हे केल्या नंतर तेणी जी जागा भरपूर जी हाडून दवरल्या ती जागा कुमदाची रिसर्च ताका परत करची पडटली आणि तो जर ती परत करिना जाल्यार सुद्दां आमी त्या अर्जाचेर तेचो विचार करचे ना. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. पुराय गोंयांत मडगांवां एकूच CSI हॉस्पिटल आसा. ताका लागून उत्तर गोंयच्या कामगारांक भलायकी तपासपा खातीर पयस येवचें पडटा. देखून दिवचल तालुक्यांत येवपी मुळगांव वाठारांत 150 खाटींचें ESI हॉस्पिटल उबारचें आनी ताचें काम बेगीन हातांत घेवचें अशी मागणी राज्यसभेचो खासदार सदानंद शेट तानावडेन राज्यसभेत केली. My special mention is need for establishment of 150 bedded ESIC hospital at Mulgaon in North Goa district. I rise to draw the attention of the government to the urgent need for establishment of 150 bedded Employees State Insurance Corporation hospital at Mulgaon in North Goa district in Goa. At present, the ESIC scheme covers over 2.54 lakh insured person and approximately 8.5 lakh beneficiaries in Goa. A large number of these insured persons reside in North Goa district. Currently, Goa has only one ESIC hospital located in Margaon in South Goa district. This results in difficulties for insured workers who have to travel long distance for seeking timely medical attention and treatment. In this regard, it is also important to note that in the 189th meeting of the ESIC, the acquisition of approximately 5 acres of land at Mulgaon was approved at a proposed rate of rupees 14.16 crore for the construction of the ESIC hospital, and accordingly, the sale deed was executed in December 2023, and possession of the land was also handed over to the ESIC by the Goa Housing Board Corporation. This new proposed ESIC hospital in Mulgaon, North Goa district, will be operated directly by ESIC
and will cater to nearly 1.35 lakh insured person in North Goa, as well as an insured person is adjoining Sindhudurg district of Maharashtra, which also lacks an ESIC hospital. This new ESIC hospital in Mulgaon is not just a need, it is a critical requirement for the welfare of the insured working population in the North Goa district. I appeal to the government to ensure that the construction of the 150-bedded ESIC hospital at Mulgaon is taken up on priority and that all pending processes are expedited at the earliest. जेवणातलो मुखेल घटक आशिल्लो नाल्ल म्हारग जाल्ल्यान ऐन चवथी वेळार लोकांक फटको बसला. बाजारात नाल्लाच्या दरांत व्हडा प्रमाणात वाड जाल्या. नाल्लाचें उत्पादन कमी जावपाक लागिल्ल्यान शेतकार भावांनी हुस्को उक्तायला. देखून सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी लोकांनी केल्या. पळयात पुराय बातमी. चवथ लागीं पाविल्ल्यान सध्या गणपतीच्या आगमनाची तयारी नेटान सुरू आसा. मात जेवणातलो मुखेल घटक आशिल्लो नाल्ल म्हारग जाल्ल्यान ऐन चवथी वेळार लोकांक फटको बसला. बाजारात नाल्लाच्या दरांत व्हडा प्रमाणात वाड जाल्या. रानटी जनावरां, माडाक जावपी रोगाची लागण तशेंच आतां नाल्ल काडपाक पाडेली मेळनात हे आनी अशा हेर कारणांक लागून नाल्लाचो दर वाडिल्ल्याचे शेतकार सांगतात. नाल्लाचें उत्पादन कमी जावपाक लागिल्ल्यान शेतकार भावांनी हुस्को उक्तायला. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें आनी नाल्लाचो दर कमी करचो म्हूण लोकांनी मागणी केल्या. म्हटल्यार केट्यांनी शेपरो लागला ताका लागून चड प्रॉब्लेम जाला आनी तशें पीक ना ताकाच लागून ताकाच लागून हय. सो तुमी आतां चड विकना ना कमी न्हू कमीच हय. सो स्टॉक मेळपाकूय कठीण ना जाला. ना गोंयांत तसो स्टॉक ना कोणा कडेन. आतां सद्या थोडो मेळटा भाटकारा कडेन तो हाडटा 1,000-2,000 1,500 असो पूण रोखडो सोंपता. रोखडो सोंपता. सो आतां चवथी दिसांनी हो रेट पळोवन लोकांक सामकी हें जालां त्रास जाले भरपूर. आतां चवथी दिसा चवथी दिसा लागून चड जालें हो म्हयनोभर चवथी हेजून श्रावणाचो ताका लागून हो चड हें जालो प्रॉब्लेम जाल्ले कडेन. 40-45-50 म्हणल्यार लोक सामके त्रास जातात जेवपाक. गव्हर्मेंटाचो नाल्ल दिला 45 म्हणून पेपरार आमी आयकतात. आतां तशें पावस कमी जाल्या काय नाल्ल कमी जावंक शकता, रेट जेवंक शकता. पावस जास्त काडूंक पूण लोकांचो डिमांड आसा. डिमांड आहा लोक म्हणटात पावस कमी जातलो न्हू कमी पावस. तुजो नाल्ल कसो आसा? तुमी कशें विकता? आमी 30 विकतात, 45 विकता, 40-25 रुपयांनी विकता, 20 रुपयांनी विकता. वयता वयता सद्या वयता डिमांड आहा नाल्ल. अंदाजे दिसा कितले विकता तूं? सद्या बरें नाल्ल ना म्हाका खबर. वयता 50 वयताले, आतां वचना. आतां नाल्लूच ना, विकना नाल्ल. खंयच ना नाल्ल ना, भाटकारूय हाडिना नाल्ल ना. तेंच्यांनी गाडी माकड्यांनी कोण हाडले म्हणून सांगतात सद्या. कितें कारण आसा नाल्ल ना? तशें सांगता न्ही. शॉर्टेज म्हणना माडा नाल्लूच ना म्हणटाले. नाल्ल म्हारग जावप म्हणजे हेजें कारण कितें जालां? पयलीं म्हणजे उत्पन्न कमी जालां माडाचें. उत्पन्न कमी जावपाक कारण म्हणजे शेपरो किंवा बाकी हें पडलेलो जो नाल्ल आसा न्ही तो दुकरांनी खावप. आनी फाटल्या वर्सां मोठ्या प्रमाणान वादळी वाऱ्यान कितलेशे माड गेल्ले आसात आनी जरी माड उत्पन्न दिता थोडे तरी उत्पन्न दिता पूण ते काडपी अजून सुद्दां ना अशी परिस्थिती. पाडेले मेळना. त्या खातीर आमकां टोटल भायल्या पाडेल्यांचेर डिपेंड रावचें पडटा आनी भायले पाडेली केन्ना येता तेन्ना ते पाडचें पडटा. फोंडा तालुक्यांत आनी धारबांदोडा तालुक्यांत सद्याक चवथीच्या तयारीक लोकांची बाजारांत गर्दी दिसून येता. पूण नाल्ल जो गेल्या कांय म्हयन्या पासून नाल्लाचे दर वाडलेल्या कारणान सद्याक लोकां मदीं एक चिंतेचो विशय पडलेलो आसा. सो सरकारान हे नाल्लाचे दर कांय प्रमाणात कमी करचे अशें लोकांची मागणी आसा. कारण नाल्ल हे रेट 40 पेक्षा अदीक आशिल्ले कारणान लोकांचे चवथ साजरी करपाक पयशे चड खर्च करचे पडटले अशें लोकांचें म्हणणें आसा. पूण जे शेतकार जे माडाचे जे रोयता बागायतदार आसा तांचें म्हणणें आसा की ह्या वर्सा पीक कमी येयल्लें आशिल्ले कारणान तशेंच रानटी जनावर शेपरो आनी जे बाकीचे खेती आसा ती नाल्लाचे पिकाचेर परिणाम करता. ताका लागून हे पिकाचे ह्या वर्सा नाल्लाचें पीक कमी येयल्लें आसा. सो शेतकाऱ्यांकूय मोठें नुकसान जाल्लें अशें तेंचो दावो आसा. फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नील सरी. मांद्रे वाठारांत रस्त्याचो व्हडलो प्रस्न उप्राशिल्लो आसा. रस्त्यांक पडिल्ल्या फोंडकुलाक लागून यो वच करप्यांक तशेंच अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. देखून मांद्रेच्या गट काँग्रेस समितीन पेडणेच्या भौशीक बांदकाम खात्याचे अभियंते
शिवनाथ गांवास हांकां निवेदन भेटयलें. तशेंच रस्त्याक पडिल्ली फोंडकुलां 4 दिसां भितर दुरुस्त करूंक ना जाल्यार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी काँग्रेसीन ह्या वेळार दिली. आयज आमी मांद्रे ब्लॉक काँग्रेस कमिटीच्या वतीन आमी PWD ऑफिस पेडणे असिस्टंट इंजिनियराक मेळपाक येयल्ले आनी त्या प्रमाणे आमचो मेमोरंडम आमी निवेदन हांगा दिल्लें आसा. आमच्या मदीं आसा आमचे गोवा स्टेट काँग्रेस आमचे काँग्रेस पार्टीचे स्टेट लेवल स्पोक्स पर्सन सर देवेंद्र देसाई, त्याच प्रमाणे आमचे इतर सगळे पदाधिकारी. तर म्हाका इतलेंच सांगपाचें आसा, वर्साच्या वर्सा आमी रस्त्यांक लागून गेली 2-3 वर्सां काँग्रेस पक्षा मार्फत ब्लॉका मार्फत आमी हांगासर निवेदन दिवपाक येता. आज निवेदन इतल्या खातीरूच की आज सबंद जे कॉन्स्टिट्युन्सीन आमच्या जे खड्डे पडल्यात आणि रोड सगळे कवर जाल्यात आणि ताका लागून एक्सिडेंट जातात, कितें लोक त्रासान पडटात, कितें जाता हें सगळ्यांक खबर आसा. आणि आयज अशा परिस्थितीन आयज ही गणेश चतुर्थीचो सण आमचो येदोळलो आयज येयल्लो आसा. चतुर्थी म्हटल्यार आमचो एक सामको इम्पॉर्टंट सण आमचो हिंदू लोकांचो. निवेदन दिले त्याचे उत्तर तेंच्यांनी आमकां सांगलां की साहेबान की 4 दिसां भितर आपण हें करता. पावसाक लागून मातशें आमकां ते हें करपाक काम गावोंक ना जर जालें आणि तुमचे आयकून आमी वयताले, पण तुमी आमकां पश्टे पळय हे काणयो सांगून धाडटात पळय ते आमी आतां आयकून घेवचे ना. आता ह्याच्या फुडें आमकां कितें तो टायम लिमीट आतां तो आमकां आतांच्या आतां सांग. तेणी 4 दिसां तेणी केले 4 दिसान सगळे आमी जितले पळय आसा तितले आमी हांगासर सामकें आंदोलन करपाचें आमी तयार. कित्याक अख्खे रोड कवर जाल्यात. गेले 4 वर्सांत 4 डेथ जाली. अंदू 5वें वर्स आज परतून एकदा मनशाची जिवीत वचचे अशी वाट पळयता काय हो आमी प्रश्न तांकां विचारलो. वर्साच्या वर्सा लोक मरतात, चतुर्थीचो सण आसा, मोठ्या संख्येन लोक हांगा येतात आणि हे सगळे आसतना तुम्ही अजून पर्यंत जे रस्त्याची डागडुजी जायना हाचे बद्दल आमकां प्रश्न केला. तांच्यानी आमकां एश्युरन्स दिला की ह्या 4-5 दिसां भितर म्हणजे चतुर्थीच्या पूर्वी आमी रस्ते परत दुरुस्त करून दिता म्हणून. आणि आमी तांकां एक मेमोरंडम दितनाच एक शिटकावणी दिल्या की जर हे व्यवस्थित जाले ना जाल्यार पूर्ण सगळ्या गांवचे लोक आमी रस्त्यार हाडून मोठे आंदोलन उबारतले. आता सध्या ऑलरेडी आमी प्रिन्सिपल ऑपोजिशन काँग्रेस पार्टी आमी आमची जबाबदारी ओळखून आमी केल्ली आसा. 2दा आंदोलनां रस्त्या संदर्भात आमी ह्या गेल्या 2 म्हयन्यांनी केल्ली आसात आणि त्याच बरोबर इतर पक्षांनी केल्ले आसा, लोकूय रस्त्यार देविल्ले आसा. अशा वेळाचेर आनी 500 पिड्यार जावपाची वाट पळोवं नाका आणि बेगीतल्या बेगीन करात. लोकांक ही सेवा टॅक्स पेयर्स मनी इट इज. आमी वगी मागिना, इट इज आवर तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आणि आमचे अधिकार. तो रस्तो बरो आसप ही आमचो अधिकार. कुचेलीच्या जरीन दिसान दीस कोयराचे ढीग वाडत आसा. संबंधित खात्यान तशेंच थळाव्या पंचायतीन ह्या प्रकाराचेर पुरायेन दुर्लक्ष केला अशें थळाव्यांनी आरोप केला. वेंचणुके वेळारूच आमदार आनी मंत्र्याक ह्या जरीची याद येता अशें थळाव्यांचें म्हणणें. चवथी पयली ही जरीतलो गाळ नितळ करून दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आयज वॉर्ड नंबर 1 जी झर कुचेलीची म्हणटा पळय थंय आसलेले आनी जे आमी पयले पळय जे उदकान जे थर्माकोल गार्बेज प्लास्टीक सगळे व्हांवन येयल्लेले आसा. ही पयली फावट न्हू, हे खुबश्या वर्सां हे वर्सान वर्स चल्लेले आसा. आनी आमी नगरपालिकेक पडटा, कितें WRDक पडटा, कितें ट्युरिजमाक पडटा, तांकां तेंच्या कडेन मागलेलें की बाबा हेजेर लक्ष घालात म्हणून. हेजेर अजून मेरेन कोण लक्ष घालना. की कितकीशी फावट आमी तेजेर लक्ष घाल म्हणून सांगतात. मॅनिफेस्टोन कावन्सिलर घालतात की आमी झरी आनी तारी तुमचे बरे नितळ करून दितले म्हणून, सुंदर करून दितले म्हणून घालतात ते. आनी त्या झरीच्या आनी तारीच्या हेजेर आनी गार्डन एक जर ती टुरिजम अंडर करून दिता म्हणून मॅनिफेस्टोचेर घालून ते निवडून हाडटा. जर ती केन्ना दिसता तांकां जेन्ना इलेक्शन आसता पळय, जेन्ना मॅनिफेस्टो छापपाचो आसता पळय, तेन्ना ती कुचेलीची झर दिसता तात्पुरती. आनी आतां जे पळोवंक गेले जाल्यार सारके बुरशे जाल्लेले आसा. वयरसून जे कॅमिकलाचे उदीक घाण उदीक येता पळय ते स्क्रॅपाचे जावं आनी खंयचे जावं सगळे घाण उदीक ते झरीन येता. सुंदरशी आमची झर आहा ती. आनी असले झरी कमी उरलेले आसा गोंयान. ही मेंटेन करून दवरूंक जाय. अजून मेरेन हेजेर लक्ष घालिना. हांव मागता की WRD मिनिस्टर बाप आमचो सुभाष शिरोडकरा कडेन जर तुमी हो व्हिडिओ पळयतात जाल्यार त्या कुचेलीच्या झरयेर मातशें स्पेशली येवन पळयात आनी तेजेर मातशें लक्ष घाला.
तशेंच पळोवन गेले जाल्यार त्या सायडीक आहा ती तार तितून पासून गार्बेज प्लास्टीक थर्माकोल सगळें व्हांवन गेल्लेलें आसा. तितून ती बायलां येतात, तितून कपडे उमळपाक बसतात ती, आनी तितून झरो फुटलेलो आहा, तितूनचें उदीक येता, ते उदीक पिवंक पासून पयलीं यूज करताले ते. आतां पळोवंक गेले जाल्यार सगळो रेबो कचरो तितून येवन बसलेलो आसा. मडगांव पोरण्या हॉस्पिसियो हॉस्पिटला कडेन 2 गटां मदीं झगडी जाली. गाडी लायिल्ल्याच्या निमत्यावयल्यान 2 गटां मदीं वादावादी जाल्यो. ह्या वादावादीचें रुपांतर झगड्यांत जालें. हातूंत 2 जाण जखमी जाले. देखून तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केल्यात. फुडलो तपास सुरू आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मडगांवच्या पोरण्या हॉस्पिसियो हॉस्पिटला कडेन 2 गाडयो एकमेकांक लागल्यो. उपरांत दोनूय गटां मदीं वादावादी जाल्यो. ह्या वादावादीचें रुपांतर उपरांत झगडेत जालें. एका गटान दुसऱ्या गटांतल्या एका दादल्याचेर फायर एक्सटिंग्विशर मारलो. हातूंत 2 जाण जखमी जाल्ल्यान तांकां सध्या उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात. फुडलो तपास सुरू आसा. नाही इन्सिडेंट किती जालो रोडाचेर रोड रेज अशें म्हणटा. अरेस्ट बी केला कोणा मेडिकलाक धाडला दोन्ही पार्टी. हय कन्फर्म करतात. कितें साहेब सुरी मारल्या ती खरी गजाल काय खबर ना तुमी आतां रोड रेजाचे इन्सिडंट ते व्हेरीफाय करता. We will take a call. What exactly? कितले भुरगे इन्वॉल्व आशिल्ले Around 4 to 5 people are involved as of now. वो भाई इधर से आ रहे थे तो उसने साइड मार के आगे गाड़ी रोक के बोलता तूने मारा. फिर कई लोगों को बुलाया, ऑलरेडी 2 जने दिखे थे शायद. फिर भाई ने जान बचाने के लिए इधर आए, मार दो आए उधर. फिर 15-20 मिनट आन के इधर हॉस्पिटल में घुस के फायर सिलेंडर से सीधे ही मारा. भाई बेहोश उधर पड़ा है. क्या मारा फायर सिलेंडर मारा सिर्फ. बहुत मारा, मुझे ही मारा, मैंने बचाने के लिए आया. मेरे भाई को ही मारा, मेरे कजन ब्रदर को सबको मारा. 15-20 लगे थे. तुम कहाँ जा रहे थे जी भाई खाना खाने के लिए जा रहे थे. भाई का आरटीओ तो गैरेज है, आरटीओ ऑफिस के पास में. तुम इधर रहते हैं गाँव में. जी जी. भाई का नाम क्या है? रशीद. तुम्हारा नाम? माय नेम शाकिर अली. शाकिर अली. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात. पणजीच्या डॉन बॉस्को हायस्कूल इंडोर स्टेडियम मध्ये भरलाय शॉपिंग फेस्टिवल खरेदी यात्रा. 20 ते 24 ऑगस्ट यामध्ये मिळणार आहेत होम अप्लायन्सेस, फर्निचर, होम डेकोर, फॅशन, फूड, हँडलूम, हँडीक्राफ्ट. अधिक माहितीसाठी संपर्क साधा 98 20 28 38 77 आणि 93 26 28 38 77. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. या दर्याक पळय